काणयेचें नांव लिसांव. बरयणार स्टॅनड्रो आजेकार. सादर करपी रनिटा पायस, कारकळ, पांगला. प्रस्तूत ओमान. रागान बोबाटूंक उक्तें केल्लें तोंड उक्तेन सुरलें. 4 खिणां बंदच जालें ना. मुखलें दृश्य पळोवन मिठा खांब्या बरें जालों. हातांत सूटकेस उमकोळोवन घेवन बाब हितलाची गेट उगडून भितर रिगतलो. घोंकीत मुखार धांविल्लें सुणें साबार तेंपा उपरांत तरी शिमटी हालय लागलें. हांव पात येवंकच सकलो ना. आज बाब येता म्हणून कसलोच इशारो नासलो. हर एका वर्सा बाबान येवचो दीस थोड्या दिसां फुडें कळीत जातलो. पूण आज म्हाका समजलें ना. कांय मांयकी कळीत ना काय? कागदाद्वारी मांयक कळोवच्या बाबान ह्या फावटीं तिडसूं ना काय? ह्या बरयिल्लें कागद आजून आमकां पावूंक ना. सवालांक जापी मेळच्योच नात. सांजेचो वेळ तो. इस्कोलाचें पोतें सालांत उडोवन हांव आंगणा पंतार मातयेंत खेळटालों. माय रान्नी कुरार तयार करून दवरिल्ली कापी धाकटुल्या गोबळांत ओतून धरून म्हाका बोबाटून भितर आपयतली. हांव गण्णें करनासतना रागान पाटीं जाप दिवंक तोंड उक्तें करतासतनाच फुडल्या गेटींतल्यान बाबाचें येणें. बाबान देखलो म्हाका. कितें करताय रे थंयसर? मायन आपयल्लें आयकोंक ना? हालचाल विचारच्या बदलाक धेन्या रुपार बाबाचें पयलें सवाल. तर बाबाक रस्त्यार आयकलां मांयचें देंकणें. आयकतलेंच. मायन म्हाका आपोवंक सुरवात करून जायतो वेळच जाला. रस्तो कांय मैला पयस ना. वा मांय स्वतालो क्षीण करच्याक रस्त्यांनी धांवचीं वाहनांय नात. कांय आसात तर अप्रूप सायकलां आनी बैलगाडयो मात्र. हळ्ळे प्रदेश. घरां मुखल्यान पाशार जावच्या रस्त्यार टार ना. खंयच्याय काळार बाबान काणकोण घाल्ल्या ह्या घर जाग्यार हांव आनी मांय मात्र जियेतल्या. बाब बंबय कामार आसलो. तो बऱ्या एका हॉटेलांत घोळोन आमकां पोसतलो म्हणून मांय सांगतली. वर्सा एक फावटीं येवन म्हयनोभर रावन पाटीवेच्या बाबा लागीं सडसळावळ नातली म्हाका. एकलोच हांव. भाव भयण्यांचें देणें म्हाका ना. पूण जायत्यां बरी एकलोच म्हणून माय बाबाचो कोणडाटो म्हाका मेळ्ळलो ना. बाब तरी पयस आसलो म्हूण तर मायचो म्हज्या भोव नेण्टेपणार तिणें कांय कोणडाटो केल्लो दिसता. पूण हांव वाडटां वाडटां तिची कठीण तकली फडाफडीक कारण जातासतना कोणडाटो आपापींत मायाक जाल्लो. मायक भितर बाबाचो ताळो आयकलो दिसता. एकाच बाकारान ती बागलार उबी. बाबाक देखलेंच आमरीक हांसो दिवन लजेवन म्हणल्यार बरें दिसता तोंडाक पालो ओडलो. बाबाक अवचित्त पळोवन ती आजाक पावल्लें बरें दिसलें ना म्हाका. ह्या हर्शेच्या बरी ताच्या येण्याक राखून रावल्लें बरीं दिसलें ना. बऱ्यान पावल्यात मूं? रस्त्यार तोंदरे जाले नात मूं? आंगणाक देंवल्ल्या तिणें बाबाची पेट काडून गेल्ले बरींच ताचो विचार केलो. ना, कसलेच तोंदरे जाले नात. पैण बऱ्यान संपलें. जाप दिल्ले परी बाबान घरा भितर सरोन घडीभर आलतारी मुखार रावन आलतारीचो उमो घेतलो. आळे रे, ये रे हांगा. बाबाचें बेसांव काण घे रे. पाटींग उरल्या मायन कक्काविक्क जावन पळोवच्या रस पडल्या म्हाका आवज दिलो. हांव हातांत आसचे मातयेंत खेळची कट्टी कुशीक उडोवन पांयाक खडो शिरकल्ल्या जिन्सार
सलात मुखार सरलो आनी घरची मेटां सोडून बेसांव मागलें. देवाचें बेसांव. बाबान बेसांव दिलें आनी त्याच बराबर मुंदर नुस्मडलो. बुरसो कंचो मेळकुट्या हातांनीच बेसांव मागूंक आयला. जालें. मोगान हळताची वेंग सोडया. कसो आसाय म्हणलें एक उतर ना बाबाच्या तोंडांतावन. तर ताची सळावळ जातली तरी कशी? काय हे फावटी बॉम्बे वचून वर्सां फुडेंच आयला म्हणून असलें हावभाव गी? सुचतालें ना. वय, ह्या फावटी वर्स अखेर जावचे फुडेंच आयला. हर एका वर्सा कसो आसाय रे म्हणलें सवाल ताचें ह्या फावटी आयकूंकच मेळ्ळें ना. माय रांदपाच्या कामार पडली. बाब न्हांवन येवन रांदपाकुडांतच कुशिली मोणें व्हरून बसलो आनी सूख कश्ट उलोवंक लागलो. हांव भायल्या सालांत चिमणेच्या उजवाडाक शिकचें नटन करी लागलो. लगभग 30 वर्सां आदलो काळ हो. करंट ह्या हळ्ळे प्रदेशाक पावूंक नातलें. चिमणे उजवाडांतच रातचीं कामां चलतालीं. ह्या काळार कागदांच आशार पाशार जातालें शिवाय आतांच्या बरी कागसाच्या फोंडांतय आवज करचीं मोबायलां नातलीं. असल्या काळार जिवन आसचें आमकां सुखाळ सुगमायेचें जिवीत कितें म्हणून कळीत नातलेंच हें कश्टाचें जिवीत म्हणून भोगनातलें. बाब बंबय आसल्यान जावंक पुरो दुबळीकाय तितली मारकाय नातली. पूण अनुकूलवंत न्हय तरी हळताचें जिवीत सारच्यांत कसलीच वावट भोगली ना. तरी तवळ तवळ माय बोबाटून कश्टांची परिस्थिती सोडोवन सांगतना म्हज्या हट्टी गरवी पोकरी मांड्यांत कितेंच रिगलें ना. वय, कठीण येमकुळ्याक आसतासो अन्नाडी हांव. ह्या खातीर पाट म्हजी सद्दां नीत म्हणल्या बरी तवळ तवळ मायच्या मारांनी ह्या आडारांनी फुटताली. तिका न्ही जाय की तकलें फोडाफोडीचो जाल्लो. म्हज्यो क्रूर हुतावळ्यो पळोवन शेजारच्यांनी हो आवयक बापयक लागाड काडूंक जल्मला म्हणून बोलमेवसारलें आसा. तितलोय सांबाळ्ळी हांव. म्हजो क्रूर स्वभाव सोंसनातल्या मायन जायते फावटी आपल्याच तकलेक मारकाण घेवन रडलें आसा. हांवच नेणा हांव कित्याक असो. 1-2 क्लाशींनी लाट घालन आनीक इस्कोलाक वचना म्हणून घरा बसल्या म्हाका घरा आयिल्ल्या धाकट्या मामान सरसरीत मारून धांवडायतना इस्कोलाचें पोतें पाटीर घालन हितलाची गेट काडून तडव जाता म्हणून हितलासो दोरो उडोवन धांवतना संवसार दिसलो ना. त्या उपरांत सराग इस्कोलाक वचूंक धरलें तरी म्हजें घरा भितरलें हरामीपण उणें जाल्लेंच ना. लायलूट तशीच मुंदरून गेली. दुसरो दीस इस्कोलाचें पोतें पाटीर उमकळोवन हितलाची गेट काडून भितर रिगतलो मात्र. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಖಂಡಿತ ದಡ್ಡನಲ್ಲ. घरा भितरलो ताळो सट्ट करून म्हज्या कानपाट्याक मारलो. काळजा गुडांत कल्ल जालें. परिचीत ताळो, आयकल्लीं उतरां म्हज्या विशींच. काडची मेटां म्हजी स्तब्ध जाली. त्या ताळ्याक घडयेन वळखलो. म्हजो क्लास मास्टर. म्हज्या पयलें इस्कोलांतावन सीदा म्हज्या घरा पावला आनी माय बाबा लागीं म्हज्या विशीं उलयता. कित्याक? हांव शिकना म्हणून? पयल्यान तितली तुर्तान म्हजो बाप गांवाक आयला म्हणून ताका खबर मेळ्ळी तरी कशी? भौशा म्हजी फिर्याद घेवन आयला आसतलो. इस्कोलांतय हटामारी पोकरी किट्टापा म्हणून नांवाडल्या म्हजी पितूळ भायर घालूंक आयला आसतलो. ताका शिकूंक खंडित तकली आसा.
मास्टर मुंदरून म्हणालो. पूण ताच्या पोखरी आनी अर्गांटी स्वभावान तो ताचें शिकाप पाड करनासा. सत्त कितेंच सूख सांगली ना मास्टरान. शिकयिल्लें तकलेक बरेंच रिगतालें म्हाका. पूण रिगले तकलेंत उरोवंक म्हजी पोखरीपणां अन्नाडी बुदी सोडिनातल्यो. खेळांतय ओड चड आशिल्ल्या म्हाका शिकपा विशीं मन कांटाळूनच येतालें. कितेंगीय सांगूंक तोंड उक्तें केल्ल्या मायन भितर तावन अवचित्त म्हाका पळयलो. आळे आयलो. मायन म्हजे कुशीं भायर बोट जोखलें. हांवें तकली पोंदां घालन मेटां काडलीं भितर. तूं कास राखनासलो, बाब म्हणालो बसोंक इशारो दिवन. हांवें सालाच्या कोनशार आसच्या मातयेच्या सोंप्यार खावजेवनशें कुलो तेंकलो. हाका वळखताय रे? मास्टराक दाखोवन बाबान नंज्यानी सवाल केलें. तकली उखलोवंक भिरांत दिसली म्हाका. एका कुशीन बाब, दुसऱ्या कुशीन मास्टर, तिसऱ्या कुशीन माय. वागान जोंपय मारन चितलाक धरच्या जिन्सार भिकणात येदे दोळे करून तेगाय म्हाका देका लागली. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೋ. मास्टरान ताचे कुशीन आशिल्लें पोरणें स्टूल दाखोवन म्हाका आपयलो. हांव निर्वोग नासतना नीट जालो आनी वचून त्या स्टूलार कालू उलो जावनूच बसलो. कसलेच फजीत करचे बरें नातिल्ली. तेगाय मेळोन म्हजे कसले हाल करतीत म्हणलें सुचतालें ना. तितल्यार मास्टरान हात उखल्लो. खिणान आंगार म्हज्या शुरशुरो धांवल्यो. चिंतलें हांवें, म्हजी पाट पिटो जाली. म्हज्याच घरांत माय बाबा सामकार म्हाका बसाऱ्या बोडयता म्हूण चिंतलें. पूण पुण्यान तशें जालें ना. बदलाक ताचो उखललो हात म्हज्या तकलेर मोवाळायेन बसलो. ಯಾಕೋ ನೀನು ಹೀಗೂ ಹಠ ಮಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೋ? म्हजी तकली पोशेल्ले बरी ताच्या तोंडातावन बेजाराची उतरां सुटलीं. सुटलीं उतरां रावलीं नात या केरी जालीं नात. तीं लांबलीं, इतलीं लांबलीं की म्हजो बेजो सगळो तापावन पिगळोवचे स्थितेक पावलो. ताणें दम्म बांदून म्हणल्या परी समजायलें म्हाका. अन्नाडपणां सोडून शिकप शिकच्या गरजे विशीं, शिकनातल्यार कितें जावंक शकतलो म्हणल्या भविश्या विशीं म्हज्या कट्ट्या भितर रिगोवंक जायते त्रास काडून गेले ताणें. हांवें हुस्क दम काडलो ना. आखरेक बसलो उबो जालो तो. बाबी बसलो उठतना माई नीट जाली. मास्टरान बाबाक हात दिलो. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. मास्टर आपले आखरेचें उत्तर उलोवन मेटां देंवोन चल्लो. हांव काक्का विक्क जावन ताका देखचेर पडलो. ताच्या आखरेच्या उतराचो अर्थ कांयच समजलो ना म्हाका. तिसरो दीस. बाब फाटीं बंबय बाय सरलो. म्हाका अजापां वयर अजाप. हर एका वर्सा म्हयनोभर रावसो बाब हे फावटीं 2 दिसांनीच फाटीं भायर सरलो. पातयेवंक कसो कश्ट मारले. आड उबें चिंतल्यारय म्हज्या नेणट्या मतीक कितेंच नाटवलें ना. कांय जाप मेळत गाय म्हणून मायच्या वदनार सोदलें. कितेंच झळकलें ना. ती सदांचे परींच आसली तरी कठीण उदास दिसताली. कांय बाबाक 2 दिसांनी आदेवंच मागचें तिच्या नाटापूंक कश्ट मारतलें जावंक पुरो. हांवें आखरेक तरी बाबान तुर्तान फाटीं परतोवचें कारण तोंड सोडून विचारलें तिचे लागीं.
पूण तिच्या जापीन म्हाका समाधान भोगलें ना. तर म्हजे विशीं बाबान केल्ली आलोचन. काल मास्टराची अकरेची उतरां आयकून घडीभर रूख जाल्लो हांव. पूण आज बाबान आपली पोटली बांदली देखतना ताच्या उतरां प्रकार बाबान म्हजे विशीं कसलोच निर्धार केल्ले बरें दिसलो ना. तर बाबान केल्ली आलोचन तरी कसली जावंक पुरो. म्हाका नीट वाटेक हाडचे खातीर कांय मायच्या कानांत कितें तरी फुंकलां आसयत. सर सवालां आदुरून सुरलीं. कितेंय जावं, हाचेर तकली पुरती पिशी करूंक गेलो ना हांव. कित्याक दुसऱ्या वाटेन हांव बोस्स पुळकीत जाल्लो. दोळे म्हजे पुर्ते संतोशान उजाळले. कारण हर एका वर्सा म्हयनोभर पाकाटे कातरल्या पारव्या परीं जियोवच्या म्हाका 2 दिसांनी सुटका मेळिल्ली. पूण ह्या 2 दिसांनी काळजां मोतीक जाल्ली इजा भोगले आटेविटे इतल्या वर्सांच्या की घडीण. मायन म्हजे विशीं बाबा लागीं दुरा सांगली. कांयच वडको नासतना म्हणल्या बरी बाबाच्या कानांत फुंकली. म्हजे तावन तिणें बगचे वांदे, तिणें सोंसो कराळ घडयो बोस मार्मीक उतरांनी बाबाच्या कट्ट्या भितर घुसायल्ल्यो. बाबा मुखार ओडल्यारय जीब म्हजी भायर आयली ना. बाबाच्या रगताळ्या दोळ्यांक पळोवनूच म्हाका कांप सुटली. आत्तां मारता, आत्तां फाट फुटयता म्हणल्यार जिन्सार आसलो तसो जिनोस. पूण म्हजेर एक घडयेकय हात उबारलो ना ताणें. ह्या 2 दिसांनी ताच्या तोंडार तावन इतलेंच आयकल्लें हांवें, सगळें सारकें करता. हांवें वोंट एकामेका साबून काणगेले, हाती घांसटून काणगेले. सगळें सारकें करता म्हणसो आज भायर सरला. हांसोय आयल्यो म्हाका. तूं एक पावटी भायर सरून वोस. म्हजी दुरां मेजल्या मांयक अशेंच सोडचो ना. तिका येदोळच्या की खटीण हांवें सतयतलों. मोतींतच शर्त मारलें हांवें. खरेंच विचित्र. काल घरा आयिल्ल्या मास्टरान म्हजी तकली भेसां करच्या जिन्सार म्हाका समजायल्लें. कांय खंयच्याय एका फातराक सांगलें तर कांय तो फातर पिगळूनच वेतो कोन्ना. एका कासाक फायद्याक पडलो ना ताचो शर्माव. हांव बदल्लोच ना. सुदरोवच्या बदलाक पुरतो हारामी जालो. कारण मायन बाबा लागीं म्हजे विशीं उतरायिल्लीं दुरां. निजायकी कठीण राग आयिल्लो म्हाका तिचेर. दनपारां उपरांतलीं 4 वरां. हांव तयार जाल्लों. हर एका वर्सा बरीं बाबाक पावोवंक वेच्या आदीं सर्वां न्हावन आमोरी सोंपोवन घरा भायर मेटां काडची रिवाज. आजय तशेंच जालें. आमोरी शिकोवच्या मांयक आमोरी मुखारूंक कठीण कश्ट मारले. ती दुळदुळ्या दुकां गळोवन आमोरी शिकयतली. म्हाका एक नमुनशें जालें. इतल्या वर्सांनी देखानांतलीं दुकां देखलीं हांवें तिच्या दोळ्यांनी. ती सगळीच सैरभैर जाल्ल्या बरी दिसताली. कांय 2 दिसांनी बाब भायर सरला म्हणल्या खातीर जावंक पुरो म्हणून भोगलें. तरी तिचे हाल पळोवन सारको निर्धार करूंक म्हज्यान जालें ना. ती सगळीच गळोवन गेल्ली. अखेरेक तरी आमोरी संपली. घराक भीक घालन मेटां देंवलें हांव. शेजारची येदोळूच आंगणान जमली. तांणी बाबाक बेजारान देंवस मागलो. पारबुले 10 न्ही सारी इतलां मासारा. म्हणल्यार तांच्या सवालाक बाबान दिल्ली जाप हांव समजूंक शकलो ना. शेकी येदोळूच भायर सोंप्यार हाडून दवरिल्ली सूटकेस बाबान विंचली आनी आपल्या खांद्यार सडयली. आमी बाबाचो पाटलाव केलो. सोलूनच राज रस्त्याक पावलें हांव. पयना लांबायेक बाबान मांयक जायती सलाह दिली. जायती जागवणी सांगली. भरोन आयिल्ल्या ताळ्यान मांय फकत 'हूं' कुट्टिले शिवाय
तोंड उगडून जाप दिवचें इतलें त्राण नासलें बरें दिसतालें. ती तितली लाचार दिसताली. तिचें वदन सगळें गळोन गेल्लें. आपले बंबईचें बस रावच्या कडेन थांबलें हांव. बस तयार आसलें. बाबाक सारको आद येवंच मागची घडी उबी जाली. बोस दुकाभरीत घडी. बाब गेल्ल्या उपरांत म्हाका मेळच्या स्वातंत्र्याक लागून जिवांत उल्हास भरलो तरी थोड्या घडयांक हांवें भावूक जालो. बाबाची सुटकेस दोळूस बसाच्या पाक्यार चडली आनी टारपला पोंदा विश्यो घेताली. थोड्या वेळान बाब आपली बसका धड करून येवच्या खातीर बसार चडटाना मायन म्हाका एका फरा आरायलो आनी गळगळ्यांनी रडली. मायचें हें औचित्य नडतें पळोवन हांव एका घडयेक घाबरोवन गेलों. क्रमेण तिचे हाल पळोवन पयले फावटी म्हजें काळीज कळवळ्यांनी हाल्लें. तिच्या बिरमोतेन कडलें. थोड्या वेळाक बाब गेल्लोच तिका कठीणायेन सतयतलो म्हणून म्हज्या इतल्याक घाल्लो सुपूत विसरूनच गेलो. म्हाकाच उडासना तिणें अशें आखरेक वेंग मारली केन्ना म्हणून. हांवें पुरतो गळ्ळों. तिच्या वेंगेची उब बोस धादोस करी लागली. तिच्या रडण्या संगी हांवें भागीदार जालों. तितल्यार बाब बसातावन देंवलो. पुरो आतां रडलें, सारकें जातलें म्हणालो तो दुळदुळ्या रडच्या मांयक पळोवन. उपरांत म्हाका सोवन सांगूंक लागलो, मांयचें बेसांव माग रे. हांव उडोवन पडलों. बेसांव? मांयचें? हांकरेलो हांव. आपलें बेसांव माग म्हणच्या बदलाक सुकोन मांयचें माग म्हूण सांगलें काय बगलें म्हाका. वय, मांयचें बेसांव माग दमुन्नूस मोडलो तो. समजनासतना बारीक एक शिरशिरो धांवलो आंगांतल्यान. तितल्यार बाबूच मुंदारून उलयलो, तुज्यो भिरांकूळ उपराळी सोंसूंक जायनासतना तुज्या मायन सदांच्या मनशा लागीं कागद बरोवन लावन तुर्तान हाडयलो म्हाका गांवाक. वर्स काबार जायनासतना सारकी रजाय मेळ्ळी ना देखून तुका सारक्या वाटेर हाडचे खातीर फकत 2 दिसांचे रजेर येवचें पडलें. बंबई आसतनाच इशारो दिल्ल्यान काल तुजो मास्टर इस्कालाची तुजी टीसी घेवनच घरा आयिल्लो. बंबईंत हांव तुजी सर बंदोबस्त करूनच गांवाक देंवल्ल्यांत कितेंच त्रास जावचे नात. दिसाचें म्हजे सांगाता हॉटेलांत आयदनां घास आनी रातीचें इस्कॉला वचून बरें करून शीक. चिंता नाका. तुजीं वस्तुरां मायन म्हज्याच सुटकेसींत भरल्यान. चल, मांयचें बेसांव घे आनी आदेवंस माग.